नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। मनोहर पर्रीकार पंचतत्वांत विलीन। पणजे मिरामार निमाणे दर्शनाक गोंयकार देशभरांतल्यान लोक राजकीय फुडाऱ्यांचो ओघ। मिरामार दर्यादेगेर मनोहर पर्रीकार समाधीस्थ। निमाणे यात्रेक लोकांचो प्रचंड ओघ। केंद्रीय मंत्रिमंडळांनी ओपली आर्गां। प्रधानमंत्री मोदी धरून केंद्रीय मंत्री, वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, राजकीय फुडारी निमाणे दर्शनाक। प्रमोद सावंत खंय नवो मुख्यमंत्री। गोवा फॉरवर्ड मोगोक घेवन बीजेपीचो फॉर्म्युला। शिरोड्या वेल्यान मोगोचें वाजलें। सुदीन फुर्योज बाबू पावसकाराचेर बीजेपीचो दळो। 2 दीस सरकार ना, सोपूतविधी हुमकळ्ळो। आनी मुख्यमंत्री पर्रीकार गेल्या उपरांत 2 दीस सरकार ना। गोंयाक मुख्यमंत्री ना म्हूण काँग्रेसीचो सरकाराचो दावो। बहुमताचो लेखी आंकडो नासतना राज्यपालाक प्रस्ताव। काँग्रेसीची सुप्रीम कोर्टांत वचपाची तयारी। सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पंचतत्वांत विलीन। ताळगांव पणजे सावन मिरामार मेरेन पार्थिवाचे निमाणे दर्शन। निमाणे यात्रेक गोंय आनी भायल्यांनी प्रचंड गर्दी। केंद्रीय मंत्रिमंडळानूय ह्या आदले रक्षा मंत्र्याक आर्गां ओपली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह धरून कितलेशेच केंद्रीय मंत्री, बाकीच्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय फुडारी निमाणे दर्शनाक मिरामार समाधी स्थळार पावले। गोंयांत सप्तकाचो सरकारी दुखवटो। पर्रीकार गेलो म्हूण आयतारा सांजे खबर पातळ्ळी आनी तेन्ना सावन ताच्या ताळगांवच्या फ्लॅटार गोंयभरच्यान आनी भायल्यानूय सुरू जाल्लो लोकांचो ओघ सोमारा सांजे मेरेन वाडतूच गेलो। ताळगांव पाठारा सावन पणजे शार ते मिरामार मेरेन शोकाकूल वातावरण। मनोहर पर्रीकाराची निमाणी यात्रा, निमाणें दर्शन, ताका आर्गां ओपूंक गोंयूच न्ही भायल्यान आनी दिल्ली मेरेन राजकीय फुडारी, मंत्री कांपालार पावले। सकाळी ताळगांव ताच्या फ्लॅटावेल्यान शासकीय सन्मानान सुरू जाल्ली ही निमाणी यात्रा पणजे बीजेपीचे मुख्यालय, कला अकादमी आनी विसव घेत घेत सांजे मेरेन मिरामार मेरेन पावली आनी तो मेरेन कांय शेकड्यांनी आशिल्लो मनोहर भाईच्या चाहत्यांचो जमाव हज्जारांचो आंकडो हुपून गेलो। तेच केंद्रीय मंत्री आनी कितलेशाच राज्यांचे मुखेलमंत्री, केंद्रीय फुडारी, कला अकादमी मिरामार समाधी स्थळार दाखल जाले। मनोहर भाईच्या असंख्य चाहत्यांच्या आनी मिरामार मावळत्या सुर्याचे साक्षीत मिरामार समाधी स्थळाचेर हो देह अनंतात विलीन आनी समाधीस्थ जालो।
मुख्यमंत्री पर्रीकार गेल्ल्याचो गोंयभर दुखवटो. सोमारा सगळें बंद. 7 दीस सरकारी दुखवटो. मुखेल शारांनी पसरकारांनी पसरे आस्थापनां बंद दवरून मुख्यमंत्र्याक आर्गां ओंपलीं. पणजे, मडगांव, म्हापशां मुखेल शारां सोमारा अशीं दिसतालीं. वो स्टेट्समैन थे, हमारे मित्र थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और गोवा के तो प्राण थे. मैं समझता हूँ कि देश को बड़ा नुकसान है. कुछ मित्र भी हमारे बीच से गए. हम उनकी आत्मा के शांति के लिए राष्ट्र की प्रगति के लिए उन्होंने जो रास्ता हम सबको दिखाया था उस रास्ते पर चलिए करेंगे. मेरे लिए तो ये बहुत ही की बात है क्योंकि मेरा उनका रिश्ता 30 साल से भी ज़्यादा था. मेरे काफ़ी अच्छे मित्र थे, मेरे पड़ोसी भी थे दिल्ली में. साथ में हम लोग ने काफ़ी मिलकर काम भी किया था. पर्रीकर हे अत्यंत मोठ्या मनाचे होते. संरक्षण मंत्री म्हणून गोव्याचे मुख्यमंत्री त्यांनी फार मोठं काम केलेलं आहे आणि त्यांचे आणि माझे संबंध अत्यंत जवळचे होते. त्यामुळं त्यांना मी RPIच्या वतीनं या ठिकाणी रात्राची रेस्पॉन्स करतो. त्यांच्यासारख्या सर्वसामान्य माणूस होणे नाही. क्षमता उनकी जो थी, ऊर्जा ऐसी थी, बहुत ऊर्जावान व्यक्तिमत्व और ऊर्जा होते हुए भी क्षमता भी साथ में थी. काम करने का मादा था. अब देखो आखिरी दम तक वो व्यक्ति काम करता रहे. भले ही वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया. On behalf of my party, the CPI, we mourn his death. वो अच्छे इंसान थे, चाहे और किसी पार्टी दूसरी पार्टी हो सकते हैं, परंतु बहुत ही सादी पसंद थे, बहुत व्यवहार कुशल थे. He was one of the best CM Goa has ever seen. The two aspects could be emulated. A, that you could just be yourself and still be a meaningful participant in the polity of India. उन्हें बहुत याद किया जाता है, हमेशा करेंगे. सरलता के साथ, स्वच्छता के साथ और निरंतर जनता की सेवा में करने का एक अच्छे मिसाल है. वो एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे. राजनीति में सादगी, ईमानदारी के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे. और पूरे जीवन में चाहे वो गोवा की सेवा करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में किया काम हो या भारत में रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने किया हुआ काम हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अपनी अलग छवि उन्होंने जो तैयार की, ऐसे व्यक्ति बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवे कमर्शियल ब्रेक. प्रमोद सावंत खंय नवो मुख्यमंत्री. मगो आनी गोवा फॉरवर्डाक घेवन खंय BJP सरकार करता. मात शिरोडेच्या सिटावेल्यान सुदिना कडेन वाजलां. BJPचो दोळो बाबू आनी पावसकाराचेर. सेगीत 24 वरां रातीचो दीस करून हॉटेल आनी फ्लॅटांनी वाटाघाटी करून BJPच्या फुडाऱ्यांनी नवो फॉर्म्युला काडिल्लो. मगो वेल्यान सोपूतविधी हुमकळ्ळो. सरकाराची शेंडी मित्रपक्ष आनी अपक्षांच्या हातांत. 2 दीस जालें सरकार ना. राज्यपाल सरकार करूंक आपयना म्हूण काँग्रेसीची सुप्रीम कोर्टांत वचपाची तयारी. आयतारा सांजे सावन सुरू जाल्ली BJPची सरकार तिगोवपाची कसरत आनी सर्कस निमणे सोमारा सांजे सोंपली आनी विधानसभा संस्थगीत जावपाची सध्या तरी सालवार जाली. रातीचो दीस करून नितीन गडकरीन BJP मित्रपक्ष अपक्षांचे बाबा पुता करून एकदाची बहुमताची जुळवाजुळव केली. निमाणे परत एकदा गोंयचे BJP सरकार जाग्यार घालपाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी BJPचो अध्यक्ष अमित शाह गोंयांत येवचे पडले. निमणे सोमारा उसरा सांजे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आनी सुदीन आनी विजय उपमुख्यमंत्री म्हूण कशे तरी एकदाचे थारले आनी BJPन सरकार तिगयलें. पर्रीकारा बरोबर गेल्ले सरकार परत उबें करूंक आयतारा सांजे सावन BJP आमदारांक घेवन बसकांचें सत्र सुरू जाल्लें. तें सोमारा फांतोडेर मेरेन चालूच आशिल्लें. मुख्यमंत्री थारावंक राती सावन G6 मित्र पक्षां बरोबर हॉटेला वेल्यान फ्लॅटा मेरेन वाटाघाटी चलताल्यो. तिडो सुटना. सोमारा सकाळीं परत तीच सर्कस. BJPच्या BL संतोशा बरोबर आमदार पदाधिकाऱ्यांच्यो बसका जाल्यो. सांजे अध्यक्ष अमित शाह हॉटेलार पावलो. एका गटाकडच्यान दुसऱ्या गटाकडेन प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, मायकल लोबोची धांवपळ. मोगो मागतात 3 आमदारांक 3 मंत्रीपदां आनी ते शिवाय 3 महामंडळां. BJP कडच्यान खंय लेखी जाय.
गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाच्या फ्लॅटार बीजेपी मोगोचे आमदारांची यो वच आनी एकार एक बसका चालू आशिल्ल्यो. विजयाच्या G6 गटाचे बीजेपी बरोबर बसकांचे सत्र चालूच. मात दुसरो दीस मावळो तरी बाबा पुता सोंपना. निमाणे पर्रीकाराचे निमाणे विधी जाले आनी सरकार जाग्यार पडलें एकदाचें. दुसरे वाटेन विधानसभेतलो सगळ्यात मोठो विधिमंडळ पक्ष आशिल्ली काँग्रेसूय राती सावन आक्रमक. काँग्रेसीच्योय रातभर बसका चल्ल्यो. थंय तातल्या तातूंत धांवपळ चड दिगंबर कामतीची. सोमारा काँग्रेस आमदारांची विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराच्या बंगल्यार बसका जाली. सरकार करूंक काँग्रेस तयार. राज्यपालान विधानसभा संस्थगीत केल्यार सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी काँग्रेसीन दवरिल्ली. निमाणे सांजे राज्यपालान काँग्रेसीचे शिष्टमंडळाक अपॉइंटमेंट दिलो. मात सरकाराचेर उतर ना. काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ राजभवनार वचून आयले. राज्यपालाक सरकार करपाचो प्रस्तावूय दिलो. मात बहुमताचो आंकडो कागदार दिसनाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यान हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.